आमचे जे आयज जे सगळे रस्ता रोको बीन झाले पळय ते बेजिकली आमचे जे लोक असले यांचे सगळ्यांचे पाशाच म्हणतात पळय ते सगळे काबार झाले. आयज सँड माफियाचे लोक आहात पळय ते येवन आमच्या गांवान येवन आमच्या गांवांतल्या मनशाक जर मारपाक लागले जाल्यार आमच्या सगळ्या लोकांची सेक्युरिटी आयज रस्त्यार येयल्ली आसा. सो त्या सेक्युरिटी खातीर आमी सगळे जे रस्त्यार देवल्ले पळय ते एक आमच्या विलेजीच्या एक्झिस्टन्सा खातीर, दुसरे त्या मनशाच्या न्याया खातीर आनी सगळ्यांच्या सेक्युरिटी खातीर आमी हे रस्त्यार देवल्ले. आनी ताका जो मार पडला पळय ते आतां खुबशे इश्यूज जाला. तो GMCन एडमीट आसा ह्या पॉयंटार. आनी जे इल्लिगल सँड मायनींग आसा पळय आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता पळय इल्लिगल सँड माफियाज तेंच्या कडेन बंद जायनात. सो इल्लिगल सँड माफियाज हे सगळे भायले लोक UP बिहारचे लोक हाडून ते करतात. सो दीस आर बेजिकली इल्लिगल इमिग्रंट्स. तेंचेर कोणाचो कंट्रोल ना. पुलिसान तेंचे कितें रजिस्टर ना, कोण आहात, कितें आहात, कशे आहात ते. सो इतलो फूल टायम आमचो हे जालो अजून एक मनीस अरेस्ट जायना. तुमकां दिसता कोणी अटॅक केलो तेजेर? जे हे आमचे बेजिकली आमचे नांव आसात पण ते सँड माफिया रिचर्ड आणि थॉमस. कोण? रिचर्ड आणि थॉमस फ्रॉम परस्काडे. आणि हे जर बंद जायना आता जर न्हंयेत आमच्या जर उडी दिसत जाल्यार प्रत्येक टायमाक रस्ता रोको आंदोलन आमच्या गांवांत जातले. पब्लीक सगळे गांव उतरतलो रस्त्यार. तेची काळजी गव्हर्मेंटान आनी पुलिसांनी घेवपाची.